समेस्तांक गोय मुक्ती दिसाच्यो परबी भेटयत हांव संजना काणेकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। फाटल्या 50 वर्सांनी जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सांत करून दाखयली। मोदींच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक कामां करप जालें शक्य, सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। भाजपा मुख्यमंत्र्याक काढून उडयना जाल्यार आझाद मैदानावेल्यान सुरवात करतलो मुक्तीचो दुसरो संग्राम। गोय मुक्ती दिसा विजयान घेतलो सरकाराक घरा धाडपाचो संकल्प। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी घेतली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट। गोयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्र्या कडेन केलें उलोवप। दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणे खाला विधवा बायलांक मेळपी आर्थीक मजतीन सरकारान केली वाड। भुरग्यांची पिराय 21 वर्सां सकयल आशिल्ल्या विधवा बायलांक मेळटले 4000 रुपया। अधिसुचोवणी जारी। सिंधुदुर्ग कुडासी बोमवाडी वाठारांत जाल्ल्या अपघातांत पेडणेच्या बायलेक मरण। चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान तिलारी कॅनलान कार पडून जाल्लो अपघात। आमची मूर्ती आमकां जाय, आमचे देवूळ आमकां जाय, आमचे हक्क आमकांच जाय म्हणीत गाजली श्री नवदुर्गा प्रतिष्ठापनाची जाहीर सभा। देवळाचे महाजन घालतात फूट, करतात जातीभेद, देवीचो अधिकार सगळ्यांक मेळचो, नवदुर्गा प्रतिष्ठापनाचे ठाम मत। सुलेमान प्रकरणांतलो मास्टर माइंड कोण अटक जाले उपरांत येतले उक्ताडार मंत्री रोहन खंवटेचे म्हणणे। सुलेमानाक बेगोबेग अटक करात म्हूण बरयला कर्नाटकाचे गृहमंत्री जी परमेश्वर हांकां पत्र। अमित पाटकराची माहिती। फोंड्या नगरपालिकेची बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट तयार केल्ल्या प्रकरणात सदानंद प्रभू गांवकारा आड पुलिशेन गुन्यांव नोंद, मात नांव आयिल्ल्या नगरसेवका आड कसलीच कारवाय ना। आता खबरो विस्तारांत। फाटल्या 50 वर्सांत जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सांत आमी करून दाखयली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक लागूनच हें शक्य जालें, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें। गोय मुक्ती दिसाचे कार्यावळी निमतान मुख्यमंत्री उलयतालो। सांग्यार कुणबी हस्तकला विलेजचे काम सुरू जाला। तशेंच DSS विडो पेन्शन येवजणेचे पयशे वाडयल्यात। विधवा बायलांक आता 4000 रुपया पेन्शन मेळटले। ह्यान आदी 2500 रुपया मेळटाले। गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी वाडोवपा खातीर BSNLचे 4G टॉवर्स घालपाक सुरवात केल्या। तशेंच कोडिंग, रोबोटिक्स स्कूल, स्किलिंग, रिस्किलिंग, अप्रेंटिसशीप, मुख्यमंत्री कुशळटाय येवजण, डिजिटल क्रांती आनी हेर विशयांचेरूय मुख्यमंत्र्यान उलोवप केलें। सांग्या हांगासर कुणबी क्राफ्ट विलेज स्थापन करून वट्ट 10 कोटी रुपयाचे काम आता सुरू जाल्लें आसा। डिजिटल साक्षरता आनी कार्यावळीक शिश्यवृत्ती आनी कुशळटाय उदरगतीक प्रकल्प सारकिल्ल्या उपक्रमाक लागून आमी 100% साक्षरता मेळोवपाच्या वाटेर आसा। शाळांनी कोडिंग आनी रोबोटिक शिकवण येवजणे खाला राज्यभरांतल्या हजारांनी शालेय विद्यार्थ्यांक कोडिंग कुशळटाय दितात, जाका लागून तांचे संगणकीय विचार करपाची तांक, सृजनशीलता, अभिमानताय वाडटा। राज्यांतल्या शाळांनी शिकोवपी शेकड्यांनी शिक्षकांक कुशळटाय दिवपाचें प्रशिक्षण दिलां। ह्या येवजणे खालाचो आस्पाव केल्ल्या शाळांनी ITC लॅब अपग्रेड करपा खातीर 400 वयर शाळेत 15 कोटीच्या मोलाचे उपकरणाय आमी उपलब्ध करून दिल्ली आसा। राज्यांतल्या दुर्गम भागांत सुद्धा नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी मेळपा खातीर BSNLच्या बरोबर 4G नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी टॉवर आमी एस्टाब्लिश करपा खातीर आता परत एकदा नव्यान सुरवात केल्ली आसा। केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन खूप आभार व्यक्त करता। फाटल्या 60 वर्सां भितर जो ह्या 10 वर्सांक आमी विकास करपाक शकले व फक्त आनी फक्त ह्या डबल इंजिन सरकाराच्या काळात तुम्ही जर पळयता आसत जाल्यार गोंयांत दिसपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, जावं तो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो, ब्रिज आसतलो, हॉस्पिटल आसतले, टुरिजम आसतलें, हे फाटल्या 50 वर्सांक जावंक नाशिल्लें, तेजो मोठो विकास आमी ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात करपाक शकले। वट्ट आमकां डबल इंजिन सरकारचो खूप मोठी मदत आमकां ह्या कार्यावळीत मेळ्ळी, म्हणून तर येदे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या सगळ्या सेक्टरात आमकां मेळपाक शकलें। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत बिरेस्ताराक गोय मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। पुराय गोंयांत मुक्ती दिसाच्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो। तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तनावडे हांच्या हजेरीत दिल्लीतय गोय मुक्ती दीस मनयलो। पळयात गोय मुक्ती दिसाची खिणाचित्रां।
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सगळ्यांनी आपल्यो जाती आनी धर्म राखचे, पण ह्या भ्रष्ट सरकारा आड सगळ्यांनी एकठांय येवपाची वेळ आयिल्ली आसा, अशें गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. गोंय मुक्ती दिसा निमतान आयोजीत एके कार्यावळींत विजय उलयतालो. गोंयचे फुडले पिळगे खातीर ह्या सरकाराक घरा धाडपाची गरज आसा. भाजपा मुख्यमंत्र्याक काडून उडयना जाल्यार राजधानी पणजेंतल्या आझाद मैदाना वेल्यान मुक्तीचो दुसरो संग्राम आपूण सुरू करतलो असो संकल्प विजयान बेरेस्तारा घेतलो. आयकात विजयान घेतिल्लो मुक्ती संकल्प. की गोंयांत गरजेचे म्हणटा ती एक क्रांती, एक राजकीय क्रांती आणि टोटल रेव्होल्युशन म्हणटा सक्सीड जावपा खातीर जयप्रकाश नारायणान कम्युनिस्ट आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक एक केले आणि तेन्नाच संपूर्ण क्रांती यशस्वी जाली. तशी क्रांती आमी गोंयांत करपाची गरज आहा. सगळ्यांनी आपापल्याचो धर्म राखचो, सगळ्यांनी आपापल्याची जात आपले समाज राखचे तांणी जाय ते भशेन तांणी करचें. म्हणून हे करप्ट सरकाराक घडोवपाक तितल्याच एक मुद्द्या खातीर सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. म्हाजो आज संकल्प आहा करपाची गरज आहा आनी आज एक केलें जाल्यारूच आमकां खरें लिबरेशन म्हणटा तें मेळूंक शकता. हें बेगिनल्या बेगीन करूंक जाय. जो बीजेपीन आसा ताणें वयर सांगूंक जाय की बाबा आमकां चोर, डेकॉयट, डाकू म्हूण सांगला हेणें सांग, डाकू आमचेर राज्य करताले. हे चंबलचे डाकू न्ही, हे खंयचे डाकू ते सोलापूर. हे डाकू आहात ताका, हे डाकुवांक आमी सोडूंक जाय, खुद घरा धाडूंक जाय. ते तांचे भितर बीजेपीनूय करूंक जाय न्ही, कित्याक बीजेपी कडेन मेजॉरिटी आहा. बीजेपीनूय थोडे लोक बरे आसतले, सगळेच लोक वायट आसूंक शकना. बीजेपी म्हळ्यार सगळे वायट अशें जावंक शकना. पूण सगळ्यांनी गोंयचे फुडले पिळगे खातीर हो सरकार घरा धाडूंक जाय. ह्या मुखेलमंत्र्याक घरा धाडूंक जाय. जाता तितले बेगीन मुखेलमंत्र्याक घरा धाडूंक जाय. बीजेपी जर ताका काडना जाल्यार आझाद मैदानाचेर वचून लिबरेशनाचे परते स्ट्रगल सुरुवात करपाक सगळ्या पक्षा बरोबर, सगळ्या जाती बरोबर, सगळ्यांक एक करून हे स्टार्ट आमी करतले. हे आमी आज रिजल्ट करूंक जाय, आज संकल्प करूंक जाय आनी गोंयकाराच्या आदारान गोंयकारांक खरें पिक्चर तकलेन वचून गोंयकार फुडें येतले. मातशे स्लो आसत पूण फुडें येतले आनी येवन हे सरकाराक घरा धाडटले, एटलिस्ट मुखेलमंत्र्याक घरा धाडटले. हे हातून तरी आमकां देवान यश दिवचें. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची दिल्लींत भेट घेतली. हे भेटी वेळार विश्वजितान गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्र्या कडेन उलोवप केलें. फामाद चित्रकार पद्मश्री परेश मेती हांणी काडिल्लें पेंटिंग विश्वजितान आपल्या आवय बापाय वतीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां भेट दिलें. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणे खाला विधवा बायलांक मेळपी आर्थीक मजत सरकारान वाडयल्या. ज्या विधवा बायलांच्या भुरग्यांची पिराय 21 वर्सां सकयल आसा तांकां आतां दर एका म्हयन्याक 4,000 रुपया मेळटले. समाज कल्याण खात्यान हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या. गोंय सरकारान राज्यांतल्या विधवा बायलां खातीर दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना चालू केल्ली. ह्या सुरक्षे अंतर्गत विधवा बायलांक 1,500 रुपया प्रत्येक म्हयन्याक अर्थसहाय्य मेळपाचो. ह्या योजनेचो महत्वाचो मुद्दो म्हटल्यार ज्यो महिला ज्यांचे पती हांकां मरण येयल्लें आसा, जांकां आधार ना, आर्थीक आधार, त्यांच्या खातीर आर्थीक आधाराक लागून ही योजना जी आहा ती चालू केल्ली. आतां ह्या योजनेन कांय बदल केल्लेले आसा. ते बदल जावन आसा ते म्हटल्यार ज्या विधवा महिलांक 21 वर्सां पिराये सकयल भुरगीं आसा तांकां आता म्हयन्याक 4,000 रुपया आर्थीक सहाय्य मेळटलें. तशेंच ज्यो महिला जांकां 21 वर्सां पिराये वयर भुरगीं आसा, तशेंच ज्यो महिलांची वर्सां 60 वर्सां जावन आतां सिनियर सिटीजन जाल्या तांकां सुद्दां आतां म्हयन्याक 2,500 रुपया मेळटले. हेतून एक महत्वाचो मुद्दो असो आसा की ह्यो ज्यो महिला ज्यो आसा ह्यो महिला गृह आधार योजनेचो लाभ घेवं शकच्यो ना. कारण आतां पर्यंत गोंयांत जवळपास लाखभर विधवा महिला ज्यो आहात त्यो दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचो लाभ घेतात. ताका लागून तांकां गृह आधार योजनेचे लाभ घेवपाक मेळचे ना. ह्या हितून आनी एक बदल जो केल्लो आसा तो म्हटल्यार जी पयली लिमीट आसली, इन्कम लिमीट, ती वाडयलेली आसा. पयली ही लिमीट आसली ती 24,000 लिमीट आसली आनी ती आतां वाडोवन जवळपास 1.5 लाख लिमीट केल्लेली आसा. इन्कम लिमीट म्हणजे वार्षिक उत्पन्न तुमचे 1.5 लाखा सकयल आसपाक जाय, तांकांच ह्या योजनेचो लाभ मेळोंक शकता. ही असली दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेची अपडेट. अश्योच अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही.
सिंधुदुर्गाच्या कुडासी बोंबाडो वाठारांतल्या तिळारी कॅनलान कार पडून एके बायलेक मरण आयले। चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचो कळटा। कार कॅनलान पडिल्ल्यान गाडयेंत आशिल्ल्या पेडणेच्या शुभांगी परब ह्या बायलेक आगताक मरण आयले। शुभांगी हिचो चलो गाडी चलयतालो अशी माहिती मेळ्ळा। शुभांगी आनी तिचो चलो कोल्हापूरच्यान गोंयांत परत येतना बिरेस्तारा उसरा राती 1च्या सुमाराक हो अपघात घडलो। काल रात्री कुडासे भोमवाडी हांगासर एक भिरांकूळ अपघात जालो। रातच्या साधारण 1 सुमार हो भिरांकूळ अपघात जालो आणि ह्या अपघातान एक 4 व्हिलर आसली ती वचोन तिळारीच्या कालव्यान पडली आणि ह्या अपघातान एका महिलेक मरण येयलेलें आसा। शुभांगी परब ओझरी पेडण्या रावपी ह्या महिलेक मरण येयला ह्या अपघातान। गजाल अशी घडली ती म्हटल्यार सचिन परब हो अग्निशामक दलान पेडण्या अग्निशामक दलान काम करपी कर्मचारी याचे वडील जे आसा ह्या वडिलांची प्रकृती सारकी ना म्हणून तांकां कोल्हापूर हांगासर हॉस्पिटलान एडमिट केला। काल राती आपल्या आईक आणि भावाक घेवन सचिन परब कोल्हापूर गेल्ले त्याच्या बापायची प्रकृती पळोवपाक। ताची विचारपूस केली आणि परतना कुडासे हांगासर पावल्या उपरांत गाडये वयले नियंत्रण तांचे सुटले आणि गाडी वचोन तिळारीच्या कालव्यान पडली। तिळारीच्या कालव्यान उदक असल्या कारणान गाडी जी आसा ती तिळारीच्या कालव्यान शिरकोन उरली। पूण ह्या अपघातान सचिन परब यांची आई जी आसा शुभांगी परब हिका मरण येयलें। अपघात जालो त्या टायमार शुभांगी परब ही गंभीर जखमी जाली। तिका थंयसरल्याच जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले पूण जेन्ना रुग्णालयात व्हेले तेन्ना थंयसरल्या दोतोरांनी तिका मृत घोशीत केले आणि तिका ह्या अपघातान मरण येयल्लें आसा। ह्या अपघातांतून सचिन परब आनी त्यांच्या भाव हांकां काय जावंक ना पूण शुभांगी परब हिका ह्या अपघातान मरण येयलें। ही असली आताची अपडेट। आमी अश्यो अपडेटी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावत गोमंतक टीव्ही। आमची मूर्ती आमकां जाय, आमचे देवूळ आमकां जाय, आमचे हक्क आमकांच जाय ह्या 3 मागण्यांचेर ठाम शिक्को मारीत श्री नवदुर्गा प्रतिष्ठापनाची जाहीर सभा गाजली। देवळाचे महाजन आमच्या मदीं फूट घालपाचो यत्न करता। जेन्ना देवकार्य करपाचें आसता तेन्ना महाजन जाती भेद करता। देवळाचो देवीचो अधिकार सगळ्यांक मेळचो, खंयच कोणाचेर भेदभाव जावचो न्ही। देवी सातेरी मडकयकारांनी जे देवी नवदुर्गेक रूप दिला ते रूप कायम तशेंच उरचें अशी ठाम मतां बसकेक आयकुपाक मेळ्ळी। आमची मूर्ती आमकां जाय, आमचे देवूळ आमकां जाय आणि आमचे हक्क आमकां जाय आणि ह्या खातीर आमी खंयच्याय थरार वचपाक फाटीं रावचे नात। श्री नवदुर्गा माता की दुसरो मुद्दो म्हळ्यार आमच्या गांवच्या लोकांच्या हक्काक आमी सगळे संघर्ष करतले। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा संघर्ष केल्या शिवाय आजपर्यंत आमच्या पदरात कांयच पडलेलं ना आणि हे हक्क मेळोवन आमच्या भितर फूट घालपा खातीर प्रयत्न चल्ल्यात। त्याच बरोबर आमची दिशाभूलय करपाचो प्रयत्न चल्ल्यात। म्हणून तुमकां सगळ्यांक सांगता आमी सगळे एकठांय रावन हो लढो दिवया। हो लढो दिता आसतना तुमच्या मुखार खूब आडखळी येतल्यो। पयल्यांतली मोठी आडखळ म्हणल्यार आतां आमकां सुप्रीम कोर्टान पडची जी ऑर्डर आसा ती चॅलेंज करची पडटली आणि हे सगळें करता आसतना आमच्या पर्सनल लायफानूय वेगवेगळे प्रसंग येवपाक शकता। कशें जातलें, कोण करतलो हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। भावानो, एकूच सांगता, हे सगळें आमी जर तर अचीव करतले जाल्यार फक्त आणि फक्त आमी सगळे एकठांय रावत जाल्यारूच हे सगळे अचीव जावपाक। आणि देवी नवदुर्गा आमकां सगळ्यांक एकठांय दवरतली हातून मात्तूय दुबाव ना। तिसरो मुद्दो म्हळ्यार जो कोण आमच्या हक्का पासून किंवा आमच्या ग्रामदेवता श्री देवी नवदुर्गा मातेच्या सेवेपासून आमकां पयस करपाचो प्रयत्न करतलो तेका आमी केन्नाच वती रावचे ना। ही एक शिटकावणी जावन आसा त्या लोकां खातीर जे कुकर्म करतात आणि पडद्या फाटल्यान जावन जे तांकां सपोर्ट करतात तांचे खातीर लक्षात दवरात, आमी खंयचेच समाजा विरुद्ध ना, पूण जो कोण आमकां ग्रामदेवता श्री
जेका आमी केन्नाच ओगी रावचे ना. सुलेमानाक अटक जाल्या उपरांत खरो मास्टरमाइंड कोण हाचो पर्दाफाश जातलो अशें मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें. जाल्यार सुलेमान खानाक अटक करा अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हाणें कर्नाटकाच्या गृहमंत्र्याक पत्र बरोवन मागणी केल्या. पळयात पुराय बातमी. कांय दिसां फाटीं क्रायम ब्रांचींतले कस्टडींतल्यान जमीन हडप प्रकरणांतलो गुन्यांवकार सुलेमान खान IRB पोलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकेचे मजतीन फरार जालो. उपरांत सुलेमान सिद्दीकीन व्हिडिओ वरवीं ह्या प्रकरणांत बॉम्ब घालो. जाल्यार सिद्दीकीचे व्हिडिओक इतले म्हत्व दिवपा सारकें ना अशें DGP आलोक कुमार हांणी सांगलें. ह्या प्रकरणा विशीं कृषी मंत्री रवी नायक हांकां विचारले तेन्ना तांणी उलोवप टाळिल्लें. सुलेमानाक अटक जाल्या उपरांत खरो मास्टरमाइंड कोण हे सत्य उक्ताडार येतले. हांव काय शर्लॉक होम्स वा डिटेक्टीव न्हय, मात असली प्रकरणां गोंयांत खपोवन घेवचें ना अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. असल्यो वेवस्था जेन्ना जाता तेन्ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाचेर फिक्स करपा जाल्यार डेफिनेटली करपा जाय. ते एक्चुअली म्हाका दिसता सरकारान घेतिल्लें आसा. एखादी सुलेमानाक धरतकरूच फुडल्या कळटलें की हाजे फाटलें षडयंत्र कितें आशिल्लें, मास्टर माइंड कोण आशिल्लो आनी असलें करपा खातीर तो कसो पावलो हे सुलेमानाक धरतकरूच मेळटलो. पुलिसेन आपले कॉन्फिडन्स व्यक्त केला की जाता इतले बेगीन आमी ताका धरतले म्हणून. एकदां जालें की स्पश्टीकरण खुबशें येतलें. सो ताज्या खातीर मदल्या हातून कोण कितें उलयता कितें न करता म्हाका दिसता मॅच्युअर्डली वी हॅव टू रिएक्ट. इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर गोवा. पण जो कोण रिस्पॉन्सिबल आसा हातून जातूंतल्यान हें जालां तातूंतल्यान स्पश्टीकरण आनी उगडें जालें की म्हाका दिसता मुख्यमंत्री 100% योग्य ते डिसिजन आनी एक्शनी घेवपाची गरज आसा. एकोडून खंय तरी काही राजकारण्यांचे नाव येतात ते काही गुंतलेले आसा. काही पुलीस अधिकाऱ्यांचे नाव आसा. आमी राजकारणान आसात. हांव शर्लॉक होम्सूय न्ही आनी हांव डिटेक्टिव्हय न्ही. ज्या तरेन येतले ताजे प्रमाणे एक्शन जातलें जें सांगलां. तो म्हाका एक आसा की गोंयांत असले गजाल्यो खपोवन घेवपाची गरज ना आनी घेवचेय ना. आनी ताजे खातीर कितें एक्शन जाय ते कलेक्टिवली आमी तरी भायर न उलयता. मुख्यमंत्र्या कडेन आमी उलयत आसतात टू वॉट नीड्स टू बी डन. दोन पार्ट आसता. एज ऑपोजिशन यू पुट युअर वॉयस थ्रू द पीपल एंड यू पुट युअर पॉयंट्स. सरकार आसतना कलेक्टिवली यू कॅनॉट बी ऑपोजिशन इन द गव्हर्मेंट. यू हॅव टू टॉक युअर थिंग्स विथ द लिडर ऑफ युअर पार्टी. आनी आमचे मुख्यमंत्री आमचो लिडर आशिल्ल्यान ताजे कडेन उलोवन हे विचार जे आसात गोंया खातीर इम्पॉर्टंट ते विचार फुडें व्हरपाक कशें जाय आनी कितें जाय हे सदोदीत आमी उलयत आसता. आनी हाजेर मुख्यमंत्र्यान आपले विचार व्यक्त ऑलरेडी केल्ले आसा. क्रायम ब्रांचींतले कस्टडींतल्यान फरार जाल्लो गुन्यांवकार सुलेमान खान हुबळीत लिपून आसा अशी माहिती मेळटा. देखून बेगोबेग सुलेमानाक अटक करा म्हूण कर्नाटकचे गृहमंत्री G. परमेश्वर हांकां पत्र बरयलां अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगलें. गोंयची सुवेवस्था हातीभायर गेल्ली आसा अशें पाटकराचें म्हणणें. गोंय राज्याचे गृहमंत्री जे राज्याचे मुख्यमंत्री आसा हांचेर आमकां आतां मातूय विश्वास उरलेलो ना. कित्याक एक अपराधी जाचेर 15 क्रिमिनल केसी आसा तो गोवा पुलिसाच्या क्रायम ब्रांचांतल्या सेलांतल्यान पळटा. हाज्या फाटल्यान जे ताचो व्हिडिओ आयलो आनी जी मिडिया रिपोर्ट्स आयली की तो खंय तरी हुबळी गेला आनी हुबळीच्या परिसरांत तो आसा. ताच्या उपरांत एक व्हिडिओ आमच्या पदाधिकाऱ्यान जो आम आदमी पक्षाक आयिल्लो तो रिलीज केलो आनी त्या व्हिडिओ भितर सुलेमान सिद्दीकीन खानान सांगलें की आपल्याक गोंय राज्याच्या पुलिसांनी पळयलो. गोंय राज्याच्या क्रायम ब्रांचाचो SP, DYSP, इतर काही IRBचे कॉन्स्टेबल, क्रायम ब्रांचाचे कॉन्स्टेबल अशे 12 पुलीसवाल्यांनी ताका गोंयच्यान हुबळी पळोवपाक मदत केली. ताणें गोंय राज्याचो डेप्युटी स्पीकर जोशवाचें नांव घेतलां. सो ताका लागून आज हांवें कर्नाटकाच्या गृहमंत्र्याक बरयलां की ज्यो मिडिया रिपोर्ट्स आनी ज्या व्हिडिओन सुलेमानान सांगलां की ताका शूटआउट करतले, ताका मारून उडयतले, ताका लागून कर्नाटक पुलिसांनी ताका जर तर तो कर्नाटकाच्या परिसरान हुबळीच्या परिसरान जर आसा जाल्यार ताका अरेस्ट करचो, ताची सारकी कारवाई करची आनी जे जे तांणी नांवां घेतल्या ते जर तर खरें आसा जाल्यार हांकां इन्क्वायरी आपोवचें. फोंड्या नगरपालिकेची बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट तयार केल्ल्या प्रकरणात सदानंद प्रभुगांवकर हांचेर पुलिशेन गुन्यांव नोंद जाला. पूण ह्या सर्टिफिकेट प्रकरणात ह्या नगरसेवकाचें नांव मुखार आयलां, ताचेर मात कसलीच चवकशी जाल्ली ना. गेल्या शुक्राराक फोंडा नगरपालिकेचो जो CEO आसा तेणी फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर
तक्रार नोंद केल्ली की आपले जे फोंडा नगरपालिकेन एक उत्पन्नाचो दाखलो सदानंद प्रभू गांवकारा कडल्यान मेळिल्लो आसा आनी तो दाखलो जो आसा बनावट जावन आसा तेजी सही जी मारलेली आसा ती आपली बनावट आसा आनी स्टॅपूय बनावट आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा। आनी त्या संदर्भांत जेन्ना पुलिसांनी इन्वेस्टिगेट केले तेन्ना अशें दिसून आयलें की तो दाखलो जो आसा तो तेणी आपल्या चलयेचे GMC खातीर नर्सिंगाक एका एडमिशना खातीर तेणी तो लायल्लो आसलो आनी हे संदर्भांत जेन्ना गोमंतक टीवीन संपर्क केलो सदानंद प्रभू गांवकारा कडेन तेन्ना तेणी सरळ सांगलें की आपल्या जो दाखला दिला तो शिवानंद सावंतान दिल्लो आसलो। जेन्ना ह्या संदर्भांत शिवानंद सावंत हेजी जे एका विचारलें तेन्ना तेणी सांगलें तो दाखलो आपल्याक दिवना, जो आपल्याक नाहक हितून वचपाचो जो प्रयत्न करता तेन्ना पुलीस जे इन्वेस्टिगेट करता ताका पूर्ण सहकार्य आपूण करतलो आनी तेजे जे कितें आसा पुलिसांक जे कितें जाय तें आपूण तांकां सांगतलो अशें म्हूण तेणी इन्क्वायरीक समोर वयतना सांगतलो म्हणून सांगलेलें आसा। जेन्ना ह्या संदर्भांत जेन्ना आज अशें दिसून आयलें की फोंडेचो जो PI आसा विजयानंद कवळेकर यांनी हो दाखलो GMCन लायला आनी तो दाखलो बनावट आसा, बनावट दाखलो खंय तरी लायला म्हणून प्रोड्यूस केला आनी ताका लागून तेणी आयज सदानंद प्रभू गांवकाराचेर तक्रार दाखल केल्ली आसा, गुन्हा नोंद करून घेतलेलो आसा। जेन्ना शिवानंद सावंत म्हणटा की आपल्यान तो दाखलो दिवना तेन्ना आपूण पुलिसांक खंयच्याय एका समोर वचपाक तयार आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा। ह्या संदर्भांत परत आमी PIक विचारलें की तेणी PIन सांगलें की तेणी तो दाखलो लायल्लो आसलो म्हणून ताका आमी सद्याक तेजेर गुन्हा दाखल केला, ताका आमी सद्या ताब्यान घेतले अशें सांगलें। गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ केळेकर। गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगा सोंपता। हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।